गोंयांत आदींच चडशा गांवांनी उदकाक लागून बरेच हाल चल्ल्यात। केपें पारोडा मुखेल रस्त्याचेर जायत्या सुवातींनी उदकाचे पायपलायन फुटिल्ल्यान व्हडा प्रमाणात उदक व्हांवत आसा। फाटल्या 2 ते 3 म्हयने चालूच आशिल्ल्या ह्या प्रश्नाची बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्यान केल्या। अजीम बाबा ह्या दिसा उदकाची जे पायपलायन जी रोडार फुटलेली खूब जाग्यार पळयता। आतां आमी आसा जी पारोडा म्हणल्यार जे पर्वत रोड आसा थंय आसा, ही पायपलायन फुटलेली आसा। केन्नाच्यान हो इशू आसा? पयर जाले 3-4 दीस जाले। म्हाका आतां तारडे आमी कॅविन म्हणटा ताणें म्हाका सांगलें की हांगा पायप फुटला, पायप फुटला उदकाचें। हांव येवन पळयलें हांगा, पळयल्यार अशे तरेन तें उदक व्हांवता पायप फुटून। म्हाका दिसता 1 टँकरा वयर उदक दिसा वेस्ट जाता ह्याच पायपांतल्यान फुटून, 1 टँकरा वयर। आनी हे खंय 2 म्हयने जाले। ओके, पयर ते कोण लेबर काम करताले तांकां हें सांगलें, हांवें पळयल्यार 3 दीस सुमार जाले। ओके, चॅक जालें हें। दुसरें काड्ड्या पळय एक कडेन फुटला रस्त्यार, दाखयला तुका येतो स्पॉट। थंय आनी एक फुटला आमचे कुसमाणा रमेश दलाला घरा कडेन, थंय पायप फुटला। कळ्ळें? आतां म्हाका कोणें सांगलें आतांच फोन मारून की नुस्त्या मार्केटा कडेन पायलट रावतात, थंय 2 कडेन फुटला। पूण अशे तरेन पळय ते पायप फुटून पळय उदक वेस्ट जाता। आमचो सरकार पयलींच आमकां म्हणटा की सेव वॉटर। ओके, आतां सद्या पावस कमी पडला ह्या वर्साक, उदक आमी सेव करपाक जाय। पूण अशे तरेन पळय निग्लिजन्सी वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट करता, हे काम करनासतना पळय उदक वेस्ट जाता। चड करून पळय मेजर पळय उदक हांगा वयता। कळ्ळें? तर हे जाता तितले बेगीन हांव मागता आमच्या वॉटर सप्लायच्या इंजिनियराक, तेंच्या डिपार्टमेंटाक की जाता तितले बेगीन ते केप्यां खंय पायप फुटल्यान ती तुमी बेगीन रिपेर करचे। आनी पळय उदक पळय विनाकारण पळय वेस्ट जाता तें मातशें तुमी बंद करचें पायपाचें काम करून। तशेंच हांव गोंयच्या लोकांकय सांगपाक सोदतां की सबंद गोंयभर सुद्दां अशे तरेन पळय खंय पायप बीन फुटलेले आसा जाल्यार तुमी सरकाराच्या नजरेक हाडचे, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाच्या नजरेक हाडचे आनी उदक आमी सेव करचें। तुमी पळयता आमी आसा पारोडा पर्वत रोड आसा, ही केपें वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक येता। आनी पळयलें तुमी ह्याच रोडार हांगच्यान केपें गेले 4 अशे स्पॉट आसा। हो पळयता मेजर स्पॉट आसा हो, उदका पायपलायन फुटल्यान 2 म्हयने जाले। जो एक्टिविस्ट आसा तेणी कोण तरी इन्फॉर्म करून सांगलें की उदक हें व्हांवत आसा, खंय तरी हेजेर नदरे हाडपाक गरज आसा। ताका लागून हो इशू आयज घेतलो आसा। मेन म्हणल्यार होच ना, रोडार जे रोड आसा, रोडार 4-5 कडेन अश्यो बारीक कडेन फुटलेले आसा। पूण तें उदक आसा तें कंटिन्यूस व्हांवत आसता आनी तें वेस्ट जायत आसता। हेजेर मेन म्हणल्यार कितें आसा, ते वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटांनी हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा। खंय तरी आमी पळयतात की उदका शॉर्टेज गोंयांत वाडत आसा। अशी निग्लिजन्स जाले म्हणटकीर सगळ्यांक जे उदकाक जे चड प्रॉब्लेम आसा तांकां खंय तरी हे अशे तरेन उदक व्हांवता तें पळोवन खूब जाता। आनी हे खंय तरी जे वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आसा, पळय जे केप्यां पडटा, तेणी हेजेर
ताबडतोब लक्ष घालपाची गरज आसा आणि हे खंय तरी ह्यो गोश्टी आसा त्यो मेनटेन करपाची गरज आसा केपेंच्या गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर.